Utpoti chapter 43. Kanan देसांत दुकोल आनिकूय पाश्ट जालो आनी इजिप्टान थावन दाणो गोठो हाडलोलो तो तांणी सोंपयल्या उपरांत ताणें आपल्या पुतांक म्हणलें, परत वचून आमकां थंयचो इल्लो ओरोव घेवन येयात. पूण जुडान आपल्या बापायक म्हणलें, आमच्या भावाक घेवन गेल्या शिवाय आमी ताच्या फुड्यांत पांय दवरचोच न्हय अशें आमकां त्या मनशान शिडकायल्यात. आमच्या भावाक आमचे बरोबर व्हरूंक तूं कबूल जाताय जाल्यार आमी थंय ओरोव हाडूंक वेताव. पूण तूं ताका धाडूंक कबूल जायनाय जाल्यार आमी थंय वचपाचे नात. कित्याक त्या मनशान आमकां उक्तेपणी शिडकायल्या. तुमच्या भावाक तुमचे बरोबर हाडिनात जाल्यार तुमी म्हजें तोंड पळयचें नात. तेन्ना इस्रायलान म्हणलें, आनीक एक भाव आसा म्हूण त्या मनशाक सांगून म्हजेर हें ओरिश्ट कित्याक म्हूण तुमी हाडलें. तेन्ना ताणें म्हणलें, त्या मनशान आमचे विशीं आनी आमच्या घोराण्या विशीं बारकायेन विचारीत रावलो. तुमचो बापूय आजून जिवो आसा आनी तुमकां आनीक एक भाव आसा. ताच्या प्रस्नांच्यो जापो आमकां दिवच्यो पडल्यो. तुमी तुमच्या भावाक हाडात अशें तो आमकां सांगत म्हूण आमकां आदींच कशें कळपाचें. जुडान इस्रायलाक आपल्या बापायक म्हणलें, म्हज्या ताब्यांत करून ताका धाड आनी आमी थंय रोखडेच वेताव. अशें केलें जाल्यार आमी आनी आमची भुरगीं बाळां वांचतलीं, मरचीं नात. हांव म्हाकाच एक खात्री कशी दितां. ताका हांव बरेपणी परत हाडिना जाल्यार हांव सदांकाल गुन्यांवकारी जावन वेतलों. आमी इतलो वेळ इबाडूंक नासलो जाल्यार थंय वचून आमी 2 फावटी परततले आसल्याव. तेन्ना तांच्या बापायन इस्रायलान म्हणलें, आनीक दुसरो उपाय नाच जाल्यार तुमी अशें करात. आमच्या गांवच्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो थोड्यो वस्तू एक देणें कशें त्या मनशाक व्हरात. इल्लें गॉम, मोव, सांबार, बियो आनी बदामां. दupett duddu तुमचे कडेन आसून दी, कित्याक तुमच्या साकांनी मेळ्ळ्यात ते duddu परतून दियात. चूक बी कोणाची जाल्या आसतली. तर आतां तुमच्या भावाकूय बरोबर घेवन त्या मनशा कडेन परत वचात. सरपोद्वेदाद देव त्या मनशाचें कालीज मोवाळां आनी तो तुमच्या दुसऱ्या भावाक आनी बेंजामिनाक तुमचे आदीं करून भुरग्यांचें हांव दूख करून उरलों जाल्यार उरलोंच. तर तांणी तें देणें आनी dupett duddu घेवन बेंजामिना सांगाता इजिप्टाची वाट धरली. थंय पावतच जुजेच्या फुड्यांत गेले. बेंजामिनाक पोllena फुडें जुजेन आपल्या घरांतल्या मुखेल कारभाऱ्याक सांगलें, ह्या मनशांक भितर व्हर. आयज ते म्हजे सांगाता जेवतले. तर एका जनावराक मार आनी जेवण तयार कर. आनी जुजेच्या हुकुमा प्रमाणें त्या मनशान केलें आनी तांकां जुजेच्या घरांत भितर काडलें. तांकां जुजेच्या घरांत भितर वतना ते भिवन आसले आनी तांणी म्हणलें, पयले फावट आमच्या साकांनी मेळ्ळोल्या दुडवां खातीर आमकां भितर हाडल्यात. सटकन आमकां अपघात करतले आनी आमचीं गाडवां बी घेवन आमकांय तांचे गुलाम करतले. दाराशीन पावना फुडें तांणी जुजेच्या मुखेल कारभाऱ्याक म्हणलें, सायबा, पळय, खेपेक ओरोव विकतो घेवंक आमी हांगा आयलोले. आमी वाटेर पेडणें केलें तेन्ना आमचें साक उगडटच सगल्यांक आपआपल्या साकांत duddu मेळ्ळे. फारीक केल्ले तितलेय. तुका परत दिवंक आमी ते आतां हाडल्यात. आनी ओरोव घेवंकूय आमचे कडेन आनीक duddu आसात. आमच्या साकांनी ते आमचे duddu कोणें घातल्यात ही आमकां खबर ना.
त्या मुखेल कारभाऱ्यान म्हणलें, शांत रावात, भिवू नाकात. तुमच्या देवान, तुमच्या बापायच्या देवान तो थेवो तुमच्या साकांनी घातला आसत. तुमी फारीक केल्ले ते दुडू म्हाका पावले. उपरांत ताणें सिम्योनाक तांचेशीन हाडलो आनी त्या मनशान तांकां भितर व्हेले. पांय धुवंक तांकां उदक दिलें आनी तांच्या गाडवांकूय खावड घातली. तांणी आपलीं देणी भायर काडलीं आनी झुजे दनपारां येता तेन्ना ताका ती दिवंक तयार दवरली, कित्याक तांच्या सांगाता तो जेवतलो म्हूण तांणी आयकलें. झुजे घरांत भितर सरतोच आपणा लागीं आसलोलीं देणी तांणी ताका दिलीं आनी ताच्या फुड्यान ते सरपोटले. ताणें तांच्या भलायकेची खबर घेतली आनी म्हणलें, तुमच्या म्हाताऱ्या बापायची खबर तुमी आदीं म्हाका सांगलोली तो बरो आसा न्हू? अजून जिवो आसा तो? तांणी जबाब दिलो, तुजो खालतो चाकर आमचो बापूय अजून जिवो आनी भलायकेन बरो आसा. आनी तकल्यो बागावन तांणी ताका नमन केलो. आनी बेंजामिनाक आपल्या भावाक आपल्या आवयच्या पुताक पळोवन झुजेन म्हणलें, तर हो तो तुमचो भाव ल्हान म्हणत तो? देव तुका आपलो आशिर्वाद दिवं म्हज्या पुता. चटकन झुजे थंयचो कट सरलो, कित्याक आपल्या भावा खातीर ताचें काळीज सगळेंच विरलें. आनी सावरोना जावन तो आपल्या भितरल्या कुडांत गेलो आनी बरोच रडलो. मागीर तोंड बी धुवन आनी समाधान जावन ताणें फर्मायलें, जेवण काडात. झुजे खुशीन एका मेजार जेवतालो आनी ताचे भाव दुसऱ्या. बाकीचे इजिप्तका जेवणाक बसलेले ते कुशीनूच आसले, कित्याक हिब्रावां सांगाता जेवंक तांच्यान जायना. अशें करूंक म्हणल्यार तांकां एक कंटाळो. ताचे भाव झुजेक फुडें करून मेजार बसलोले, जण एकलो आपआपले पिरायेन परमणे. व्हडलो तें धाकटो पर्यान हे पोरी तांकां बसयल्ले देखून ते एकामेकाक पळोवन थोटाकले. मागीर ताणें आपल्या समकारच्यो जेवणा वस्तू काडून तांकां वाडूंक धाडल्यो. पूण बेंजामिनाक हेरां परस 5 पट वाडलें. अशें ते ताच्या सांगाता पियेले आनी खुशाल जाले. देवाचें उतर.